नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल सावन आमी इशू घेतिल्लो झेडपी इलेक्शनाचो आनीक मेन म्हळ्यार जे लास्ट एक वर दवरिल्लें कोवीड पेशंटा खातीर तें मतदान कशें मॅनेज जातलें. काल आमी हाजेर बरोच बोवाळ केलो आनीक हो बोवाळ जातकीर आज सरकारान खंय तरी SOPs इशू केल्यात. किती आसा ते SOPs, कितले प्रॅक्टिकल आसात, कितले रियलिस्टीक आसात हाजेर आमी सगळ्यांत पयलीं उलयतले. दुसरो विशय जो आसा तो शाळांनी एक कोवीड केसी मेळपाक लागल्यात. किती आहा ती परिस्थिती आनी गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात कितें चल्लां तें सांगपा खातीर. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडीमाऱ्याक. आनी जे SOPs आसात ते SOPs सद्याक तांचे हातां भितर आसात. कितें म्हणटात नक्की हे SOP ते जाणून घेवया. प्रॅक्टिकल कितले आसात ते पळोवया आनी मुखार या. महेश, किती आहा इन्फॉर्मेशन, वॉट आर दोज SOPs सेईंग? प्रमोद, आता सांजचे आमकां SOPs मेळ्ळ्यात. ते म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशन गोवान जे SOPs काडल्यात. आता झेडपी इलेक्शन कशें जातलें आतां सारकें क्लियर जाला. आमी जे इतले डावट आसले कशें आसतलें कितें आसतलें तें. सो एक म्हणजे पयलीं जेन्ना वोटर जेन्ना बुथार वतलो वोट करपाक तेका तेन्ना थर्मली स्क्रीन करतले, तेजें टेम्परेचर पळयतले आनी मागीर तेका एंट्री आसतली पोलिंग स्टेशनाचेर. सेकंड थिंग म्हणजे डिस्टन्स आसतलो तो 2 मीटर थर्मल आसता. स्क्रीनिंग आमी कोणा जेन्ना खातीर? लायनीन उबे रावता पेशंटा खातीर काय सगळ्यां खातीर? ना सगळ्यांक खातीर. कोणूय वोट करपाक वता तेका सगळ्यांक आसतलें. स्क्रीन फक्त टेम्परेचर चॅक करतले आनी तेका पोलिंग एंट्री पॉयंटार तेजे पोलिंग स्टेशनाच्या टेम्परेचर चॅक करपाक येतले. दुसरो आसा तो म्हटल्यार सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें. सर्कल मार्क करतले ते 2-2 मिटराची गॅप आसतली. सो जेन्ना वोटर लायनीन उबो रावतलो तेन्ना तेणी 2-2 मिटराची गॅप तांच्या मदीं दवरची पडटली. आनी लिमिटेड वोटर्स, म्हणजे पयलीं कशें आसतलें 2-2, 3-3 वोटर्स अलाव करताले पळय, आतां तशें आसचें ना. एक वोटर भायर एक एकट्याक अलाव करतले ते. तिसरें म्हणजे हँड सॅनिटायझर सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो आनी तो सगळ्यांनी यूज करचो पडटलो. आनी एक आसा SOP अशी आसा की जो कितें मटेरियल पुलीस स्टेशनाचेर आसतलो, आयटम जे आसतले ते सगळे पयलीं सॅनिटायज करप. म्हणजे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इलेक्शन प्रॉपर क्लिनिंग करूंक जाय तो एरिया फूल. आनी हें सगळें काम पोलिंग स्टाफान करचें पडटलें. आनी खंयच्या जर टेबल जावं मेटल स्ट्रिपाक हात लायला उपरांत परतून सॅनिटायज करचें पडटलें. आनी एक म्हटल्यार पोलिंग पार्टीज आहा तांकां हँड ग्लोव्स दिवपाक येतले सगळे. फेस कवर्स, मास्क हे कंपल्सरी आसता सगळ्यांकूच. आनी एक प्रमोद आशिल्लें की आमी काल डिस्कस केला, म्हणजे जे कोणाचे सपोज टेम्परेचर पयलीं जेन्ना चॅक करता ते जर सपोज अबाव द मार्क्स आशिल्ले, म्हणजे जितले सांगला ताच्या परस जर चड आसत जाल्यार त्या मनशाक 10 मिनटां शेडीन बसप, म्हणजे सावलेन बसयतले आनी मागीर परतून तेजो टेम्परेचर चॅक करतले. परतून जर टेम्परेचर तेजो चड दिसता जाल्यार ताका घरा वचचो पडटलो आनी मागीर त्या वोटराक 4 ते 5 जे लास्टाचे 1 वर तेन्ना वोटिंगाक चान्स पडटलो. आनी एक आमी काल पळयताले की कोविड-19 पॉझिटिव्ह पर्सन जो आसा, जो होम आयसोलेशन आसा आनी तांकां जर वोट करपाक जाय जाल्यार ताका लास्टाचे 1 वर 4 ते 5 हो तांच्यांनी एक सांगलें आसा आनी हे आमी पयलीं डिस्कस केला. दुसरें म्हणजे सगळे BLOंक तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की जितले कोवीड पॉझिटिव्ह पर्सन आसात त्यांच्या पोलिंग स्टेशनान ते आयडेंटिफाय करपाक सांगल्या. आनी आनी एक जी गजाल जी आमी सामकी सिरियस आसल्यान ते डिस्कस करताले ती म्हणल्यार कितले PPE किट्स जाय ते BLOन नंबर दिवचो पडटलो आपआपल्या आरोप, आनी तो BLO मागीर PPE त्या पेशंटाक दितलो. सो हांगा पेशंटाक PPE किट घालून वोटिंगाक वयचें पडटलें. वेरएज स्टाफ जो आहा तांकां PPE किट ना, हाचेंतल्यान कळटा. आनी एक कोवीड पर्सन शॅल डिस्प्ले देअर आयडेंटिटी प्रूफ टू द पोलिंग स्टाफाकूच तेका कोवीड पेशंट जेन्ना PPE किट घालना तेका ती आयडेंटिटी प्रूफ दाखोवचो पडटलो. आनी फ्रिक्वेंट यूज ऑफ हँड वॉशिंग, सोप आनी सॅनिटायझर तो यूज करचो पडटलो. आनी स्पिटींग इज नॉट अलाउड. तो प्रमोद जो आमी जो कालच्यान जो डिस्कस आमी इवन काल जे आमी टू सोर्सीस म्हणून सांगिल्लें की PPE किट ह्यो स्टाफांक आसचो ना, PPE किट पेशंटाक दिवपाक येतलो, पॉझिटिव्ह पर्संटाक दिवपाक येतलो. सारकी पण महेश, क्लियर काल जालेलें जेन्ना प्रमोद. आमी दोतोर साळकारा कडेन उलयताले तांणी स्पश्टपणान सांगिल्लें की PPE किट हो पोलिंगाचेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक दिवपाक जाय. पेशंटांनी मास्क घालून आयल्यार पुरो. तांचे गाडयेची बिडयेची कशी वेवस्था जातली ह्यो गजाली पळोवपा जाय. कारण जशी एक नॉर्मल हॉस्पिटलां भितर चलता की पेशंट PPE किट घालून आसना, दोतोर PPE किट घालून आसतात. सो जे पेशंटाच्या संपर्कांत येतात ते PPE किट घालून आसतात. ही जी गजाल दोतोरान सांगिल्ली ताच्या नेमकें उलटें जालां आज.
पळोवंक वचत जाल्यार तशेंच दिसता. इवन इलेक्शन कमिशनाचे गायडलायन्स आसा, जेन्ना बिहाराक इलेक्शन जाल्ले फाटल्या दिसांनी असेंब्ली इलेक्शन जाले, तेन्ना तांच्यांनी लास्ट 1 वर दिल्लें वोटिंगाक जे कोण कोवीड पॉझिटिव्ह पर्सन आसा ताका. पूण थंय तांच्यांनी सगळ्या स्टाफांक पीपीई किट दिल्लो. नॉट टू द पेशंटाकूच वचत न्ही, पूण स्टाफांक दिल्लो. सो जेणे करून ती कितें आहा ती तितली रिस्क जायना. कित्याक पॉझिटिव्ह पेशंट जो आहा तेणे इवन मास्क सुद्दां यूज करूं येता अशें काल आमकां डॉक्टर शेखर साळकारान सांगिल्लें. तशी आयची जी आमी इवन काल डिस्कशन सेम केला. सो आयज ते सामकी क्लियर जाला की पीपीई किट हो फकत पॉझिटिव्ह पेशंट आहा ताकाच दिवपाक येतालो. जस्ट आमच्या व्ह्युअर्साच्या क्लॅरिटी खातीर, बिहाराक जेन्ना विधानसभेचें इलेक्शन जालें आणि थंय अशेंच 1 वर कोवीड पेशंटा खातीर दिलें, तेन्ना पीपीई किट्स हे सरकारी अधिकाऱ्यांक दिल्ले, पेशंटांक न्ही, जशें दोतोर काल सांगतालो. आणि हय, मात आमचे सारकें. जे हे आयल्यात एसओपीस आयल्यात, त्या एसओपीच्या प्रमाणे आमी पीपीई किट्स पेशंटांक दितात. ओके फायन, बट देन हे पीपीई किट्स पेशंटां म्हऱ्याक कशें पावतले, केन्ना पावतले, हाजेर हां, कितें विचार जाला? हय. थ्रू बीएलओ पावयतले ते. सो बीएलओ पयलीं आयडेंटिफाय करतलो आनी तो आरोग्य लिस्ट दितलो कितले पेशंट जे वोटर्स त्यांच्या एरियेन आसा आनी तांच्या थ्रू तो मागीर तो पीपीई किट ताका पावोवपाक येतलो. दुसरें म्हणजे ड्रायव्हर्स बीन आहा जे इलेक्शन कमिशनाक काम करतले तांकां सुद्दां एक सेम एसओपी फॉलो करचीच पडटली. म्हणजे मास्क बी घालचो पडटलो. महेश, हांव परत येता तुज्या म्हऱ्याक. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय आसा. पण हांव वता आमच्या चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्याक, बिकॉज देर इज एन अनदर इंटरेस्टिंग अपडेट. अँड दॅट इंटरेस्टेड अपडेट इज जे चीफ मिनिस्टरान कांय वेळा पयलीं स्टेटमेंट केलां ऑन द सेम मॅटर. सो तें आनी बाकीचे अपडेट्स जाणून घेवया लौकिका कडच्यान आनी मागीर मुखार या. लौकीक कितें सांगता मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर आनी बाकीचे अपडेट्स कितें आहात? देन वील गो बॅक टू महेश ज्या एसओपींच्या बाबतींत. गो हेड. प्रमोद, सीएमाक आमी एक वर जालें मेळ्यार, म्हणजे एसओपी जेन्ना भायर येयल्या इलेक्शन कमिशनाक तेजे एक वर भर पयलीं आमी सीएमाचो कोट घेतलो. तें म्हटलें एसओपी तयार करप चालू, एसओपी अजून इश्यू करूं ना, आनी जे पॉझिटिव्ह पेशंट आहा तेजे बाबतींत दुसरो पोस्टल बॅलटाचो एक विचार चल्ला म्हणून तो एक ऑप्शन आहा की पोस्टल बॅलट दिवन तेंकां तेंचे वोटिंग करून घेवं येता. पण रोखडेच एके वरान एसओपी येयली, तितून पोस्टल बॅलटाचें कांय नासलें, तेंकां कावंटींग स्टेशनाचेर पॉझिटिव्ह पेशंटांक येवपाक मेळटलें अशे गायडलायन्स येयल्यो. म्हणजे पोस्टल बॅलटाचो विशय एक वेळ तेंच्यांनी आतां मिटींग चालू आसली तेन्ना सीएम आमकां मेळ्ळा आनी इलेक्शन कमिशनाची सायड बाय सायड मिटींग चालू आसली इलेक्शन कमिशन ऑफिसान. सो ते मिटींग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी ठरयलें आसतलें की पोस्टल बॅलटाचो विशय भायर दवरलो आसतलो आनी हे एसओपी नवे जे एसओपी इश्यू केल्या तेजे प्रमाण ते वयता आसतले. आनी दुसरें जशे वोटिंगा टायमार एसओपीज लागतले तशे काउंटिंगा टायमार एसओपी सेकंड सेट ऑफ एसओपी येयल्लो आहा. तितून काउंटिंगा टायमार चड रिस्क आसता की कार्यकर्ते गॅदर जाता खूब हेतून, आनी इवन काउंटिंग स्टेशन आसता ते मातशे कॉम्पॅक्ट आसता आनी थंय ऑफिसरा बरोबर पोलिंग एजंट जे पॉलिटिकल पार्टींचे आसता तांकां भितर येवपाक मेळटा. थंय जे हें आसता रिस्क फॅक्टर आसता तेंच्या खातीर एसओपी आहा. सेम पद्दतीन थर्मल स्क्रिनिंग करून तांकां भितर घेतले गेले वयतले. त्या पयलीं काउंटिंग सेंटरां सगळीं सॅनिटायज केली गेली, प्रॉपरली सगळी सॅनिटायज केली गेली वयतली. सगळ्यांनी काउंटिंग स्टेशनाचेर भितर येयल्या उपरांत कंपल्सरी मास्क फूल टायम आसपाक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग भितर शक्य आहा तितले मेंटेन करपाक. सोशल डिस्टन्सिंग म्हटलं पण काउंटिंग त्या पद्दतीन सेट करतले म्हटलं कितें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जातलें. कारण नॉर्मली आमी पळयता एक टेबल मदीं आसता आनी तेजे भोंवती 4 ऑफिसर आसता आनी तेजे तेका मातसो आडोसो घालून तेजे भायले वटेन पॉलिटिकल पोलिंग एजंट रावल्ले आसता. सो मातशे कंजेस्टेड हितून आसता. आतां ते कशे सेटअप करतले ते पळोवचे पडटले. ते पद्दतीन सेटअप करपाचेर हें केलां. लार्ज गॅदरींग काउंटिंग स्टेशना भायर अलाव करचे ना म्हटल्यार हेंच्यांनी. कोणाकूय सिम्पटम्स बी दिसता मदीं ह्या प्रोसेसान मदीं सिम्पटम्स बी दिसता ताका आयसोलेट करपाची प्रोविजन दवरला. कोणाक जर मातशे सिम्पटम म्हणजे कोवीड सजेस्टिव्ह सिम्पटम्स जर कोणाकूय येयले जाल्यार तांकां कुशीक काडून आयसोलेट करपाचे त्यो बी तेंच्यांनी हें दवरला. प्रमोद, दुसरे सकाळी आमी एक हेल्थ मिनिस्टराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. पयलीं विशय सांगता कितें जालो तो. हेल्थ मिनिस्टराचे प्रेस कॉन्फरन्सान तेंच्यांनी एक पेशंट तांकां एक्सिडेंट केस येयल्ली, प्रद्युमन सोनी म्हणून 21 वर्साचो भुरगो. तेजे ब्रेन डेड स्टेजी कडेन गेलो तो आनी जेन्ना कळ्ळें तेजेर कांय होप ना म्हणून
तेंचे डिस्कशनांतल्यान फॅमिली अशें हेजेर पावली स्टेजीचेर पावली की तेजे जे बॉडी पार्ट्स बरे आहा ते डोनेट करून जेका शक्य आहा तेका दिवपाचे. सो तेणी डोनेशन तेजे डोनेशन किडनी डोनेट केल्यो, तेज्यो लिव्हर, हार्ट, लंग्स डोनेट केल्यो आनी 5 पेशंट जे सारके लायफ डेथ हेजे मदीं आसता तेंकां तेंच्यांनी लायफ दिले. ही गजाल हे करपा खातीर मिडियाक आपयलें, तेंच्यांनी ब्रीफ केलें, ते फॅमिली काडून तेंचो सत्कार केलो, थंय ते फॅमिलीक करेज दाखोवन डिसिजन घेतलें म्हणून. तेचे हार्ट आहा ते तेंच्यांनी मुंबय एका सोटोची जी वेटिंग लिस्ट आहा ते पद्दतीन मुंबय कोणाक तरी घातलें. तेका 3 दिसाचो टायम दिल्लो की 3 दिसांत तुजें लायफ आहा म्हणून तेका लायफ मेळ्ळें, थंय तेका हार्ट घातल्या उपरांत हेच जाल्या उपरांत आमकां जेन्ना विश्वजीत मेळ्ळें तेन्ना आमी तांकां विचारलें की बाबा इलेक्शन कमिशनान हेल्थ मिनिस्टर म्हणून वा तुज्या हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें इनपूट घेतलें काय कितें, हे पेशंटाक कशें हँडल करप वोटिंगा येवचे पयलीं. जाल्यार विश्वजितान एक रिजन आपल्याक कांयच ह्या बाबतींत खबर ना, कोवीड पेशंट येवपाचे आहा म्हणून. जेणी हे डिसिजन घेतला तांकां तुमी येवन विचारा म्हणपाक लागलो. मागीर जेन्ना आमी ताका सांगलें अशें अशें ठरयिल्लें आहा म्हणून, जाल्यार तेजें सजेशन आसलें की दोनी ऑफिसर आनी पेशंट दोगूय जर पेशंट घालता जाल्यार कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना. पण पळय दोगांनी सेफ्टी गियर्स घालून दोगांनी आपली आपली सेफ्टी सांबाळची. अशें जाल्यार ते कोवीड पेशंटाक वोटिंग पोलिंग स्टेशनाचेर हाडून वोटिंग करून घेवप हितून प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगलें तांणी. तिसरो विशय प्रमाण आनी एक विशय घेता टिचरींचो. काल जेन्ना आमकां एक कळ्ळी उसगांव सायडीन एका स्कुलान टीचर पॉझिटिव्ह मेळ्ळें, तेंच्यांनी क्लासी सस्पेंड केल्यो सगल्यो, त्यो टेंटाच्यो आसल्यो त्यो. तेंचे 2 दिसांनी स्टार्ट जावन फाल्यां परवां स्टार्ट जावपाक शकता. आयज आमकां मेळ्ळी ती कुजिरा एरियेंतल्या एका स्कुलान टिचरीची केस मेळ्ळी, थंयच्यो क्लासी सस्पेंड केल्यो, बंद दवरल्या. तेजे उपरांत आमकां दनपार म्हटल्यार एक केस मेळ्ळी ती पिरवळ मतदारसंघांतल्या एका स्कुलान 3 टिचरी वांगडा तेंचे पॉझिटिव्ह जाले. थंय मातशें निग्लिजन्स जालें की पयलीं कळयलें की एके टिचरीच्या फॅमिली भितर पॉझिटिव्ह केस आहा, तरी आसतना थंयच्या जे हेड ऑफ द स्कूल आहा तेणी त्या टिचरीक येवपाक अलाव केलें वा तिका लीव दिली ना वा वर्क फ्रॉम होम एडवायस केलो ना. ती येवपाक लागली, फाटोफाट दुसरी टीचर पॉझिटिव्ह जाली आनी मागीर तेजे उपरांत तिसरी टीचर, 3 टिचरी वांगडा पॉझिटिव्ह जाले. ह्या सगळ्या हितून 20 दीस चालू आहा आतां. एक टीचर आपलो पीरियड कंप्लीट करून येयली सुद्दां, जाल्यार मदीं तेंच्यांनी क्लासी खातीर कितें तशें सेफ्टी मेजर्स घेतले ना, क्लासीस सस्पेंड करून ऑनलायन क्लासीस कंटिन्यू करपाचे. सो आतां तिसरी ह्या 4 दिसांत तिसरी टीचर पॉझिटिव्ह जाल्या आनी तिका ते स्कुलांतल्यानूच ट्रान्समिशन जालां हें कळटा. हेजेर आमी सीएमाक विचारलें. सीएम म्हटलें आमची क्लियर कट गायडलायन आहा की ज्या फॅमिलीन जर एक पॉझिटिव्ह केस सांपडटा जाल्यार त्या फॅमिलींतल्या खंयच्याच मेंबरान पब्लिका मदीं येवप नासता जो पर्यंत टेस्ट जावन तो नेगेटिव्ह डिक्लेअर जायना. ह्यो सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय, पण ते स्कुलान फॉलो गेले वचना. तिसरे जे पिरवळ मतदारसंघातले स्कूल आहा ते. एक गजाल लौकीक की ही जी प्रिवॉलची केस आहा ती खूब सिरियस दिसता. कारण तूं म्हणटा त्या प्रमाणे पॉझिटिव्ह जाल्लो एक फॅमिली मेंबर तरीकय त्या टिचरीक स्कुलाक येवपाक लायले आनी आतां 3 टिचरी पॉझिटिव्ह जाल्यात. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हळ्यार 9th आनी 11th स्टँडर्डाची ज्यो बातम्यो कालच्यान येवपाक लागल्यात की सरकार 9वी आनी 11वीच्योय क्लासी स्टार्ट करपाक सोदता म्हणून. इज देर एनी क्रिडन्स टू दॅट? चीफ मिनिस्टर कितें सांगता? ओके, हेजेर आमी सीएमाक विचारलें की आतांच सद्या प्रॉब्लेम जावपाक लागला आनी आमी आयकता म्हटलें की तुमी तांकां क्लियरन्स दितले की 9वी आनी 11वीच्यो क्लासी घेवपाक परमिशनां दितले. म्हणटकीर सांगलें ते आपणें डिसिजन होल्डार दवरला. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगलां 9वेचे आनी 11वेचे तांकां काय बोर्डाची एग्जामी ना, सो आतां सद्या तरी ते होल्डार दवरया. ज्यो एसएससीच्यो म्हणजे 10वेच्यो आनी 12वेच्यो क्लासी आहा त्योच कंटिन्यू करुया म्हणून तेंच्यांनी डिसिजन घेतलो. सो एक मेजर गजाल जी आमी आमच्या व्ह्युअराक आतां सांगपाक शकतात ती म्हळ्यार 9वी आनी 11वेच्यो क्लासी स्टार्ट करपाचे सरकार विचार करतालें, बट आतां सद्या हें डिसिजन ऑन होल्ड दवरला. ताजेर मुखार निर्णय जातलो. सद्याक ह्या डिसिजनाचेर विचार फुडें तरी जावचो ना जो मेरेन परिस्थिती बदलना, अशें मुख्यमंत्र्यान स्वता जावन 1 वरा पयलीं आमच्या रिपोर्टराक सांगलां. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी गोंयच्या बाकीच्याय वाठारांनी वतले, पूण सद्या एक ल्हानसो ब्रेक घेतात. खंयच वचनाकात, रोखडोच परत येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
परत एक फावट येवकार आमी सगळ्यांत पयलीं या फोंड्या जंय राजकारण आनी बाकीच्यो घडामोडी चल्ल्यात. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें म्हणटा फोंडेचें राजकारण, घडामोडी कितें? तशें पळोवपाक गेल्यार झेडपी इलेक्शना लागून सगळ्यांचो प्रयत्न आपल्या परीन चालू आसा. प्रत्येक म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी जे खुबसांव जाल्ले ते आतां सकयल तरी थंड जाला आनी तिनूय पार्टी म्हणल्यार बीजेपी, एमजीपी आनी काँग्रेस आपल्या पद्दतीन प्रचाराक भायर सरल्यात. त्याच बरोबर एक मोठी गोष्ट दिसता की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आयज उबे जावल्यात ते बीन बऱ्या उमेदीन भायर सरले की हांकां तिगांकूय कोण मारचेना पण आपल्या मारतले ह्या पद्दतीनूय तेंचो दावो गेल्लो आसा. मेजर गजाल आयज मोल्या राती कडेन एक सोऱ्याची गाडी धरली इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन करतना आनी जवळ 27,540 रुपयाचो सोरो सीज केल्लो आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती तामनार जो प्रोजेक्ट येता मोल्या ती एनओसी पंचायतीन दिल्ली खरी पण ती उच्च न्यायालयान मुंबय हायकोर्टान ती रिवोक केल्ल्या कारणान काल तेजे चारूय पंचायतीन सरपंचान स्पश्टीकरण दिल्लें आसा की तो प्रोजेक्ट जो तामनार ट्रान्समिशन लायनीचो प्रोजेक्ट येता तो सामको इम्पॉर्टंट आसा आनी तांकां ह्या प्रोजेक्टाची सामकी गरज आसा म्हणून आनी ताका सरकारूय पाठिंबो दिता. पण वेरे 4 पंच सोडले जाल्यार बाकीच्यो पंचांचो ताका विरोध आसा. पण तरी आसतना ती लोकांच्या गरजेक लागून आहा आनी लोकांक जाय म्हणून तेंच्यांनी हें स्पश्टीकरण दिल्लें आसा. आनी सपोज जर लोकांक कोणें समज क्लेम केला की पंचांनी आनी सरपंचान पयशे घेवन जर समज एनओसी दिल्या जाल्यार तो पुरावो हाडचो आमी तेन्नाच्या थंयच राजिनामा दिवपाक तयार आसा अशें म्हणून सरपंचान आनी 3 वांगडी पंचांनी हें केल्लें आसा, स्टेटमेंट केल्लो आसा. प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. हांव थंयच्यान वतां वास्को. विक्रम, कितें आहा थंय परिस्थिती? झेडपी इलेक्शन कॉन्स्टिट्युएन्सी एक, पूण म्हाका दिसता राजकारण खूब. टेल अस अबाउट इट. सर आता तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता जाल्यार झेडपी इलेक्शना खातीर हांगा सद्याक मोर्मुगांव तालुक्यान 2 वाठारांत झेडपी इलेक्शन जाता. म्हणजे एक सांकवाळ, एक कुठ्ठाळी. ऑलरेडी सांकवाळान ऑलरेडी वी हॅव अ बीजेपी म्हणजे जे झेडपी आशिल्ले ते अनअपोज्ड पार्टीन जिखून आयिल्ले आनी शी वॉज प्रोबब्ली द फर्स्ट झेडपी जे जिखून आयिल्ले. सो ऑलरेडी टॅली जी आसा हांगा सद्याक बीजेपी 1 आनी बाकीचे अन्य 0 आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती कुट्टाळेन सर सद्याक देर आर 3 कॅन्डिडेट आसा. एक म्हणटा तो आम आदमी पार्टीचो पब्लिक वाज, दुसरो काँग्रेसीचो आमचो लोपिन झेवियर आनी इंडिपेंडंट रावला तो आंतोन वाज. ही वॉज द लास्ट म्हणजे आउटगोईंग झेडपी आशिल्लो. सद्याक तरी बीजेपीन थंय कॅन्डिडेट कांयच कुठ्ठाळी ना. सो द फायट इज गोइंग टू बी 3 कॉर्नर. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा पॉलिटिक्सा खातीर सदांच आमचे मुर्मुगांव बोवाल चालू जाल्लो आसता. आनी काल जेन्ना तुमी म्हाका लायव्हाक आपयल्ले तेन्ना आय वॉज म्हणजे हांव जी न्यूज कवर करतालो इट वॉज मातशी एक शॉकिंग कशी. म्हणजे हांगा सद्याक तरी वोटर्स जे लिस्ट इलेक्टरल रोल जे नवे करतात तातूंत भितर एडिशन आसता आनी डिलिशन आसता लोकांची नांवां. सो खंय तरी ती प्रक्रिया चालू जाल्या नव्या रोला खातीर. आनी जेन्ना काल एक मोठो बोवाळ जालो 900 नांवां डिलीट करपाचो प्रयास चालू आसा अशें काँग्रेसीचे जे लिडर आसा शंकर बामणकर हांच्यांनी काल मोठो बोवाळ केलो. लोक प्रोटेस्ट करताले आनी जेन्ना थंय एक न्यूज कळून आयली की जे ऑब्जेक्टर्स आसा ते सायटीचेर ऑनलायन सायटीचेर वतात ते मोस्ट ऑफ देम आर फेक. तांच्यांनी असो दावो केला की एक मनशाक जेन्ना ताणें फोन केलो आनी प्रत्यक्ष फोन करून ते जे सायटीचेर ताणें नंबर पळोवन ताका फोन केलो आनी फोन करून जेन्ना ताणें विचारलें की बाबा तुवें 10 लोकांचे 14 लोकांचे ऑब्जेक्शन घातलें तेन्ना ताचे बायलेन फोन केल्लो आनी बायलेक ताणें सांगलें की आपल्याक तुजें मातशें घोवा कडेन उलोवंक जाय. ताणें अमके सायटीचेर 14 लोकांची नांवां डिलिशनाक मागल्या आनी ती आमचे काँग्रेसाचे वोटर भायल्यान ते रावता. सो ताका कित्या खातीर ऑब्जेक्शन रेज केलें विचारपाक जेन्ना ताणें फोन केलो बायलेन सांगलें ताका की तो जो मनीस तो उलयता जो तूं सांगता तो आपलो घोव आनी तो मरून 10 महिने जाले. मागीर शंकर बामणकर पर्सनली वचून ताची डेथ सर्टिफिकेट घेवन आयलो आनी जेन्ना ताणें बाकीच्या लोकांक प्रोटेस्टांक जेन्ना फोन केले अशें कळून आयलें की थोडे नाशिकान रावता, थोडे बिल्ला रावता, थोड्या लोकांक खबरूय ना की आपली नांवां यूज करता. सो खंय तरी एक फेक नांवां डिलीट करपाचो प्रयास चालू आसा असो दावो तांच्यांनी केलो. पूण जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारलें तांच्यांनी सांगलें की 900 नांवां आपल्या कडेन आयल्या खरी पूण जितले म्हणसर ऑब्जेक्टर्स व्हेरीफाय जायना ताजे तितले मेरेन आमी ते मुखार वचपाचें ना. वी वील ऑल्सो हॅव टू चॅक की जे सिग्नेचर ऑब्जेक्टरांनी घातले वी हॅव टू व्हेरीफाय. म्हणजे समज एक मनीस जरी मेला ही कॅनॉट सायन आनी ही जरी प्रक्रिया इन द प्रेझन्स ऑफ BLO जाल्ली आसा जाल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. दे वील कन्सल्ट द पुलीस आनी BLO वील बी इन ट्रबल अशें तांच्यांनी सांगलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर सद्याक हांगा एअरपोर्ट जो आसा आमचो वास्कोचो सद्याक फ्लायटी वाडपाक लागले, ट्युरिस्ट वाडपाक लागले आनी जशें आमी पळयता की मातशे ट्युरिस्ट वाडटाच हांगा टॅक्सीकारांचो बोवाळ चालू जाला. आनी खंय तरी आयज एक मोठो बोवाळ जालो म्हणजे थोडे गोवा मायल्सचे टॅक्सी इतले दीस टॅक्सीवाल्यांक कांय बिजो नाशिल्ले पूण जेन्ना
हळूहळू बिझनेस चालू जाता आणि ते केस्तांव चालू जावपाक लागले. म्हणजे काल गोवा मायसाचो खंय तरी एक टॅक्सी ड्रायव्हर अंजुना एक भाडे घेवन गेल्लो, काय पिकअप करपाक गेल्लो, थंय खंय लोकल जे टुरिस्ट टॅक्सी आहा तांचे एसोसिएशन मेळून ताका बरो मारलो, बडयलो. ताणें मागीर अंजुना पुलीस कंप्लेन केली. हाजे पयलीं खंय गोवा मायसाची जेन्ना टॅक्सी थंय नॉर्थ गोवन वता तेन्ना थंयचे लोक खंय तांकां मारूंक येता, तांकां गाळयो घालता, तांचे गाडयांचेर लात बी मारता म्हूण तांच्यांनी कंप्लेन केल्ली. ही घडामोडी चड जाल्ल्या कारणान आयज कितें केलें आसा, गोवा मायलाच्या लोकांनी टुरिस्ट टॅक्सी जे आसा तांकां आडयलो. म्हणजे जे नॉर्थ गोवांतल्यान हांगा आयले एअरपोर्टाचेर तांकां आडयलो आनी तांचे बॅच चॅक करपाक लागले आनी मातशें एक कन्फ्युजन जालें. आणि इतल्यान भितर एक गोवा मायलाचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो अंजुना खंय तरी गेल्लो, ताका खंय लोकांनी आयज ते मारलो टॅक्सीवाल्यांनी आनी ताची गाडी खंय परती उडयली आनी ताणें खंय मागीर कंप्लेन दिली. सो आतां सद्याक टेन्शन इतलें जालां की जे पुलीस मागीर मदीं पडले आनी गोवा मायल्स आनी जे टुरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन आहा तांचे भितर जे डिफरन्सीस आहा ते रिझॉल्व केले आनी तांकां मातसो मोकळो केलो. पूण आतां सद्याक न्यूज अशें आयकूंक येता की नॉर्थ गोवाच्यान अरावंड 300 काय 400 लोक जे टुरिस्ट टॅक्सी असोसिएशनाचे लोक आसा ते खंय हांगा येवंक सोदता दाबोळी उलोवपाक आनी आर्ग्युमेंट करपाक. आनी गोवा मायल्साचे सुमार 150-200 लोक हांगा सद्याक आसा. खंय तरी केस्तांवां चालू जातली म्हूण सद्याक पुलिसांनी सगळे एअरपोर्टार सायडीन बॅरिकेड घालून दवरल्या. आनी तांचें म्हणणें आसा की तुमी अंजुना जरी आमकां येवपाक दिना जाल्यार आमी गोवा मायल्स तुमकां दाबोळी येवपाक दिवपाचें ना, अशें करून हांगा एक बोवाल चालू आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती सर, सद्याक वास्को कुळे ट्रेन ही बरी वर्सां जाली चलताली पयलीं, पूण कोविडा लागून खंय तरी बंद पडिल्ली. लोकांनी मागणी करून करून म्हणजे आतां साऊथ वेस्टर्न रेल्वे जे आसा सगळे नवे नवे ट्रेन चालू करता, पॅसेंजर ट्रेन चालू करता, पूण ही जी लोकल ट्रेन आसा ती लोकांनी डिमांड केल्ली, कित्याक ही 3 टायम पयलीं चलताली. जायते लोक गोंयान वास्को येताले, म्हणजे कुळ्या सांवड्या थंयच्यान हांगा येवपाक मोटरसायकलीन येवचो पडटा, केन्ना लोकांक बसीन येवचो पडटा आनी गर्दी आसता. सो दिस इज अ व्हेरी चीप आनी व्हेरी इकॉनॉमिक आनी व्हेरी सेफ ऑप्शन म्हणून ती चालू केली. पूण सद्याक तरी साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन सांगलें की दीस इज अ टेम्पररी ट्रेन आनी जितले म्हणटा ताका गिरायक बसना, म्हणजे जितले पण आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळना, देर इज चान्सीस दॅट इट विल बी डिसकंटिन्यू. सो लोकांनी हांगा वास्कोन मागणी केल्या की ही ट्रेन कंटिन्यू जावची, बिकॉज दिस इज नॉट ओन्ली अ सर्वीस, इट हॅज बीन रनिंग फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. म्हणजे पोर्तुगीज तेंपाच्यान ट्रेन चलताली. सो अशी मागणी सद्या वास्को चालू आसा. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान वता बार्देजांत, एक असो तालुको जंय ऑलमोस्ट 9 ZP मतदारसंघ आसात. राजकारणूय तितलेंच खर. फट्टे श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. कितें आहा श्याम अपडेट्स, कितें चल्लां राजकारण? प्रमोद, आयची अपडेट घेता आसतना 2-3 इश्यू आहा. एक ZP इलेक्शन आहा, उदकाचो प्रॉब्लेम आहा आनी जस्ट आत्ताच हांगासर हांव करसवाडे जंक्शनाचेर आहा, निकतोच जस्ट 10-15 मिनटां पयलीं एक्सिडंट जालो. एक I-10 वयताली आनी तेच्या फुडल्यान एक 2 व्हिलर वालो वयतालो. त्या 2 व्हिलर I-10 वाल्यान धक्को मारलो आनी ती वयल्यान सादारण 2 मिटर सुमार 2-3 मिटर सुमार I-10 सकयल पडली. भितर 2 जाण आसली, एक बायल एक दादलो आसलो आनी त्या 2 व्हिलरीर एक आसलो. तिका इंजर्ड जाले, तांकां हॉस्पिटलान व्हेले. दुसरे ZPचे जर म्हणटले जाल्यार 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. हितून त्यो 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी शिवोले, अंजुना, कलंगूट, कोलवाळ, शिरसय, हळदोणा, सुकूर आनी पेने द फ्रांस हे 9 ZP हे आसा. पूण थोडे भितरले कॅन्डिडेट आसा पळय तेंचे अशें म्हणल्यार अजून सांगपाक 2-3 दिसूच आसा. शुक्रार मेरेन तांकां शेनवार दीस हे वोटींग जातलें आनी शुक्रार दीस तर कांयच करूंक मेळचें ना. म्हणजे बिरेस्तार म्हणजे आयज आनी फाल्यांच 2च दीस आहा. पूण थोड्यांक अजून वोटींग कार्डां जी घराघरांनी वाडटा ती कार्डाच प्रिंट करून अजून मेळोंक ना. म्हणजे इतले तेंचे 5 पंचायतीच्या भितर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे तेंचो अशी सामकीच हे जाल्ली आहा. ते म्हणटा सरकारान आमकां सारकेंच म्हणजे वटेल्ल्या भशेन केले, कित्याक आपले सगळे तेंच्यांनी म्हणजे BJPन आपले सगळे थारायले आनी मागीर डिक्लेअर केले आनी आमकां तेंचो हे आसा. तिसरे उदकाचो प्रॉब्लेम बार्देशाकूच आहा. म्हापशान तर फूल उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. शिवोलेन आसा, अंजुनान आसा, काणक्या, वेर्ला सगळ्याकूच आसा. आनी उदका म्हापशाचो आमदारूय अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वचून तेणें पयलां उदक आसा, उदक खूब आसा, पूण ते येयना. कित्याक हेचेर सरकारा कडेन आपूण कितें CMा कडेन उलोवन कितें तरी तोडगो काडचो अशें मागतलो अशें सांगलां तेणें. दुसरे कोविडाचे जर हे म्हटलें जाल्यार आयज एक्टीव केसी 279 एक्टीव केसी आहा. आयज भितर म्हापशान 47 आसात, शिवोलेन 50 आसात, कोलवाळे 12 आसात, हळदोणा 27 आसात, कांदोले 63 आसात आनी पर्वरी 80 आहात. आनी आयचे जर केसी जर पळयले जाल्यार म्हापशांच्यो खूब देंवल्या. एकूच केस आहा. कोलवाळ्यान आयज एकूच केस आहा, हळदोणानूय आयज एकूच केस आहा.
कांदोलेन 5 केसी आसा आणि शिवोले आणि परवडचे अपडेट मेळोंक ना. हे असले आयचे अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सोंपला. पण म्हाका दिसता 3 गजाली म्हत्वाच्यो आहात. एक, कोवीड पेशंटाक मतदानाचो पूर्ण अधिकार आसा. सो मुख्यमंत्र्यान जय गजाल आज उलोवन दाखयल्या की आमी पोस्टल बॅलट्सांचो विचार करतले म्हणून, आय थिंक दॅट इज द मोस्ट सेन्सिबल थिंग. दुसरी गजाल, आमी काल दोतोरा कडेन उलयलें, दोतोरान सांगलें जर PPE घालपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली पयलीं जे अधिकारी इलेक्शन बुथांचेर आसतले तांणी घालपाक जाय. पेशंटाकय दितात नो प्रॉब्लेम, बट अधिकाऱ्याक दिवप सामकी गरजेचें, कारण दे वील बी एक्सपोज टू मल्टिपल पेशंट्स. आय थिंक ती गजाल सामकी म्हत्वाची. पेशंटाकय दियात जाय जाल्यार अधिकाऱ्यांकच दियात, पण जर कोणा एकट्याकच दिवपाचें आसा जाल्यार अधिकाऱ्यांक दियात. हें दोतोरय सांगतात. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तिसरी गजाल, स्कुलांतली कोविडाची म्हाका दिसता सगळ्यांची एकच, सगळ्या कडेन विनवणी आहा त्यो शिक्षणीक संस्था धरून ते हेड्स ऑफ स्कूल्स मेरेन, की ही गजाल लायटली घेनाकात. जर एक सुद्दां इंडिकेशन दिसता की समबडी कॅन बी इन्फेक्टेड और सम फॅमिली मेंबर इज इन्फेक्टेड, वी कॅनॉट टेक दीस लायटली. आनी जेन्ना आमी सेकंड वेवाची गजाली उलयतात तेन्ना तरी आमी गाफील रावन इल्लेंय चलचें ना. आय थिंक दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.